वंदना राव तुम सगळ्यांक कोंकणी काणयांक स्वागत। आज ही आम्ही एक अवंगल शिवायंतलाल काणी ऐकूया। जम्मू काश्मीरांतू तेदनपुरा रायू आशिल्ली ती पंडित आशिल्ली ती पुरा जन आशिल्ली। मस्त काला पुढे रायाल कालांतू एक अवंगल शिवायंतल दर्जी आशिल्लो। तो कशी म्हळ्यार हांव केल्लेची चंद हांव तशी केल्लो हांव अशी केल्लो म्हाका तें मेळ्ळें म्हाका हें मेळ्ळें म्हाका तें रायान आपयलें म्हाका हें रायान आपयलें म्हणून तागेल बग्गे तोची होगळसून घेतस तशिल्लो। ताका तीन चेली आशिल्ली ती मालगड दोन चेल्यो ताण तागेल आवरीची कसं करता की ना की जलारी तागेल मुणकेची करना नतिले केल्ला म्हूण सांगता आसताची। हाका एक कलाविद म्हूण सांगू येता। अवंगल शिवयतना तितलो चंद कोण अवंगल शिवयता आशिल्लो ताजी एक अहंकारा बलारी तो तितलो पुरो उलयता आसता। त्या गांवतुलांक ताका पळयल्यार तितल्या तितलेची इता म्हळ्यार केदान पळयल्यार तागेल बग्गे तो होगळसून घेता म्हणजे आशिल्लें। एक पान कसो जाता हें विशय कोळनू तांगेल गांवां रायाक विशय कळटा। ताका दिसता हें दर्जीक कशी पुणी कोरून बुद्धी शिकोवका म्हूण सांगून घेवन तो कसो करता ते दर्जीक तागेल्या आस्थाना आपयता। आपोवन ताका सांगता की पळय म्हाका कोट जाय तूं शिवोवन दितवे म्हूण सांगून। ताका तो म्हणटा हो तांतू कसो आसा खंयच्या कोट जाव का तुका रेशमे कोट जाय वे कापसा कोट जाय वे खंयच्या कोट जाय सांग हांव शिवोवन दिता तुका कितले दीस म्हूण सांग तितले दिसा भितर शिवोवन दिता। म्हाका त्या रायान आपोवन ताकाय करून दिल्लें ताका म्हाका तितले नग नाणी दिला तूं कसो दिता म्हूण सांगून घेवन हें करता। तेदण हाका कळटा हो हाका जोर आसा हागेल अहंकारू हें कशी पुणी करून मोडका म्हूण सांगून आलोचन करून जायत तसलारी हांव सांगील वस्तान तूं म्हाका कोट शिवोवन दितवे म्हूण निमगिता। वय तूं खंयची सांगता त्या वस्तान हांव कोट शिवोवन दिता म्हणटा। जायत तसलारी तूं भाय यो हांव वस्तू हाण दवरता ते तूं घेवन वचून शिवोवन हाण दिवी येता म्हणटा। जायता म्हणटा ओपास तशी जाता हेर दीस येता तो हेर दीस येयले कुडले रायू म्हणटा तूं तयार आसवे कोट शिवोवच्याक वय हांव तयार आसा पळय तुका 3 दीस दिता हांव 3 दिसा भितर म्हाका कोट शिवोवन दिवका तें हें म्हूण उरलोचें ना खंय जवो तूं 3 दिसा भितर म्हाका कोट शिवोवन दी न्ही म्हूण जाल्यार हांव तुका काण सेरमने घालता म्हणटा। ओ 3 दीस बारी जाल म्हाका खंयची वस्तू तें दी तूं म्हूण सांगता। तेन्ना जायता पळय ओ ते दिसतवे तुकेक म्हणटा। तो घून पळयतना कसाने एक व्हड फातरा बंडे आसता ते ताका एक पान दुस्क जाता अयो हे पत्रा बंड्यान कशी आतां शिवोवचें म्हूण सांगून गुंतन रायो निमगिता कसं जाल्लें जायना वे काल म्हणटा आशिल्लो खंयचे वस्तू दिल्यार शिवयता म्हूण सांगून आतां शिवय पळोया म्हणटा। तेदण ताका उल्लोचा उपाय ना हां जायता शिवोवन दिता म्हूण सांगून घेवन वता वाटेर वतना गांवची जन पुरा हाका पळोवन हांसू सुरू करता ती पात्रान तुका हेजो कोट शिवोवचा जातवे कसं नमने राया कोळनू केला जावका हाका म्हूण सांगून घेवन उलोवन घेवन हांसू सुरू करताची। हाका कसो करची म्हूण कळना घरा येता घरा येवन बायले लेद्राका चेडवा लेद्रा रोडू सुरू करता अयो अशी जाल्लें म्हूण सांगून तितले भितर बायल निमता कसं जाल्लें तो माथ्यार हात घालून जोर रडता आसता कसं जाल्लें म्हूण निमगिता तूं नुता बैसा म्हूण बायले सवता तितले भितर चेडू येताची चेडवान येवन निमगिता ती कसं जाल्लें म्हूण चेडवांकय बिश्टयता। तेदण ती तागेल धाकली धूव निमगिता आना रडल्यारी समस्या समकोरू जायना कसं जाल म्हूण सांग म्हणटा। तेदण तो सांगता अशी हांव केदणा सांगता आसतना हांव थंय गेल्लो हांग गेल्लो त्या राया शिवोवन दिल्लें हें राया हें शिवोवन दिल्लें म्हणून आमगेल रायान म्हाका आपोवन पळय फातरा बंडी दिला आनी तूं कोट शिवोवन दिवका खंय हांव कशी शिवोवचें कसो करचें तो म्हूण सांगून घेवन आतां न्ही करना नातल्यार 3 दीस म्हाका दिला 3 दिसा भितर करना नातल्यार सेरेमने घालता खंय
तुमकां पुरा वाट्यार घालून हांव सेरेमनेंत कशें आसचें कसो करचें म्हूण कळटना म्हाका म्हूण रडूसूर करता. तेदाण ती धूव सांगता, हांव सांगिल्ल वरी आयकतव्या ना तूं म्हूण निमगीता. कसो न्हय म्हणटा, हांव तुका एक उपाय सांगता, तेजे वरी करी तूं पळय, तें जायन नातल्यार मागीर कसो करचें म्हूण पळोवया म्हणटा. जाय तर तूं सांग कसो म्हूण सांगू न्हू म्हणटा. जायत जाल्यार फाय सकाळीं उठोन तूं आसतना वचूं का म्हणटा. हां जायत म्हणटा. सकाळीं ताण उठोन भायर सरतना तागेल्या हाता एक चील दिता आनी म्हणटा, हे व्हर न्हू तूं थंय तागेला दिवन हांव सांगिल्ल वरी सांगू का, जातवें तुगे लागीं म्हणटा. जायत हे समस्ये तुकून भायर पडता म्हूण जाल्यार तूं सांगिल्ल वरी करता म्हूण सांगू. जायत जाल्यार हांव सांगिल्ल वरी सांग थंय वचून म्हणटा. तो तें मोट घेवन येता आनी रायाला म्हणटा, रायान इतलें वगे आयिल्लें तुगेलें जाल्लें तितले भितरी म्हूण निमगीता. ताका तो म्हणटा, ना स्वामी ते शिवोच्या सूर केला जाल्यार तूं बरी हें दिलां उंगल म्हाका पात्रां बंडी दिल्ले जाल्यार शिवोच्या म्हाका सूत जावका नवें ताजे खातीर आयिला वयवे कसो जावका. पळय हें मोटान तूं भोर न्हू राव आसा, हें रावेन तूं म्हाका तूं सूत कोन्न दी, हांव तुका पात्रां तूं कोट शिवोन दिता म्हूण सांगता. तेदण रायाक आगेलें जाणनी कळटा, जोर हांसूं येता. परवाना रे तूं बारी बुदोवंत आसा. आतां एक विशय सांग म्हाका, कसो म्हळ्यार हे उपाय तूं गेलेच की ना विंगड कोणें शिकोवन दिल्ले म्हूण निमगीता. तेदणा सुरवेक आलोचन करता, हांवें सांगिल्ल म्हूण सांगया म्हणून जाल्यार भंय जाता. वापस खंय जेव फटी सांगून हांवें सिरकलारी कसो करचें म्हूण आलोचन कर न्हू. ते म्हगेल धाकली धूव आसा ती बारी बुद्दोवंती, तीण म्हाका शिकोवन दिल्लें तशी जावन हांव हांगा घेवन सांगिल्लें म्हणटा. तेदण राया खुशी जावन रायो म्हणटा, तशें जाल्यार तुगेले धुवें म्हाका वर्डी कोन्न दितवें म्हूण निमगीता. हाका खुशी जाता सांगची तितलें न्हय. जायत म्हूण ओपून घेवन तो तागेले धाकली धुवेक राया लोटू हरडी कोन्न दिवचें ओपून घेता. आनी ते व्हरडिके वेळा जावका जाल्यार तशें पुरा तांगे लावंगले पुरा जना लावंगले होची शिवोवन दिता. हे काणींत आमकां कसं कळटा म्हळ्यार केदारनाकय आमगेल बग्गे आमी होगळसून घेवच्या नज. कसं आसा की ते बदल जावन प्रामाणीक जावन सांगता. आशिल्ल हक्का नाक जाल्यार पुरा सेरसून सांगून पुरा केल्यार खंयची वेळार आमी संकश्टां सिलकतात म्हूण सांगू जायना. धन्यवाद. Finpower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು.
ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824243501. नमस्कार. आज आम्ही एक रायाल काणी ऐकूया. एक मस्त कालापुढे एक राय आशिल्लो. ते रायाक 3 चेल्यो. ते नंतर तगेल व्हडो राज्य आसता. ते व्हडो राज्यांतू 3 चंद राज्य आसता. ते 3 राज्यांतू एक राज्यांतू आनीके मस्त चंद आसता. तक ते राज्य ते 3 चेल्यांतू एक चेल्यांक मात्र दिवचा साध्य आसता. ते चेल्ली कोण म्हणल्यार ताका कोण मस्त मोग करता तांकां दिवचे म्हूण सांगून तो आलोचन करता. मागीर कसो करता, एक दीस जेवणा बसीन आसतना तो 3 चेल्या लागीं तागेल धुवा लागीं निमगिता. हांव इतलो व्हड राय, म्हगेल हें राज्य पुरा तुमकां मेळचें जाल्यार म्हगेल मना आशिल्लें तसल तें राज्य हांव एकल्यांक मात्र दिवचें साध्य. तशें जावन म्हाका तें कोणा दिवका जाल्यार तुमगेला एक प्रश्न निमगिता, ताका तुमी उत्तर दिवका म्हूण. 3 चेल्यो जायत म्हणटाच. जायत म्हणटाना हाका खुशी जाता. हो म्हणटा, म्हाका तुमगेल 3 जाणांतू कोण मस्त मोग करता म्हूण निमगिता. ताका तांणी म्हणटाची सुरवेदू म्हणटा, आना हांव तुका हे भूमंडला तितलो मोग करता म्हणटा. तेदान ताका मस्त खुशी जाता. मागीर दोनीच म्हणटा, आना हांव हे अंतरिक्ष कितलो व्हड आसा पळय तितलो मोग करता म्हणटा. तेदान ताका आनीके खुशी जाता. कडे धुवे लागीं निमगिता. कडेची म्हणटा, आना जेवणान तूं कशी मीठ महत्व म्हणटा पळय तितलो हांव तुका मोग करता म्हणटा. ताका तेदाना कोप येता. हांव इतलो पुरा सौकर्य दिवन इतलो पुरा मोग करून जाय आशिल्लो तितलो पुरा चंद कोण पळोवन घेवन ही म्हाका मिट्टा तितलें म्हणटवे म्हूण सांगून घेवन कोप येवन तिका राज्यांतून घडी पार करता. तीन खंय वचचें पाप चमकत वता 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 तिका रन्ना भितर वता. रन्ना भितर वतना ती सुरवे भंय करता. अयो हांव कसो करचें, अन्नान म्हाका घरा भायर घाल्ली मू, आतां खंय वच्चें हांवें म्हूण सांगून घेवन. जाल्यार वचून 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 पळयतना तिका एक व्हडो रूख दिसता. ते रुखांत एक पोटरे आसता. तांतू एक मनशान बेश्टी तितलें जाग आसता. ती खुशी जाता. हां, अन्नाक कळची ताय हांव हांगा राबता आनी खंय गेल्यार म्हाका कोणें कसं नाही करतली ती, खंयचे प्राणी जो येवन म्हाका खातले म्हूण सांगून ते पोटरे भितर वचून न्हिदता. हेर दीस सकाळीं जाता, कोणें येना ती. आनी एक दीस वता. तशी दीस वता वता ती थंय आशिल्ले सनसनाची जिंके मारी हाजे खंयचे मोला ताजे ओट्टू पुरा ती ताजे ओट्टू फ्रेंडशीप जाता तिका. जावन ती कसं करता, तांगेल ओट्टू आसच्या सूर करता. ते रानांतू मेळ्ळले तसले फ्रुट्स फलवस्तू ना तरकारी कसा मेळटा तेची खावच्या सूर करता. मागीर ती कसं करता, ಸ್ವಲ್ಪ दीस तशी जाता, म्हयनो जाता, वरस जाता. जाल्यार कोणें येना तिका पोचाका. कडेर तिका तेची अभ्यास जावन वता. ते जिंके मारी ओट्टू खेळचे मोला ओट्टू तांतू वचता ती. एक दीस कसो जाता, तशें तांणी खेळटा आसतना एक घोडो धड 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 येवची सावंड आयकता. तेदान तिका भंय जाता. हो कोणकी आयले म्हूण सांगून निपून बैसका म्हूण सांगून ती तिगेल पोटरे दिकड धांवता. हे पुरा प्राणी धांवच्या सूर करता ती. ते एक राजकुमार जावन आसता. तो येवन पळयता. तो गुदेवन पळयतना ताका प्राणी लज्जे ओट्टू मनशाले चिन्नी पाया चिन्नी दिसता. वा खंयची मनीस येस सांगा पळोवका जाल्यार कोण म्हूण सांगून घेवन ते चिन्ने गुर्ता म्हाकशी वता. वचून तो ते पोटरेला पावता. पोटरेला पाविल कुडले तो पळयता. कोण भितर कोण आसताय म्हूण सांगून व्हडान सांगता. कोणें उल्लोच आयकना. 4-5 पंत नेमगिता. कडेर ताका कोप येवन तो कसो करता, आतां कोण भितर आसा भायर येनातला हांवें बिल्लू सोडता म्हूण सांगून घेवन बिल्लू बांदूंक कळटा. तितले भितर ते चेलये भंय जावन ती भायर येता. भायर येयले कुडले पळयला कसो चंद चेल्ली फरकट अवंगल घालून घेतल्या. तूं कोण म्हूण निमगिता.
ती म्हणटा हांव अशेशी हे राज्याचे रायाल दुव म्हाका गडी पार करून हांगा पेटयला म्हूण सांगून घेवन वयवे तस जाल्यार तूं मेगेलो ट्यो म्हूण सांगून तो तिका आपोवन घेवन तागेल्या अरमाने आपोवन व्हरता. ती थंय ಸ್ವಲ್ಪ काल आसतना ताका तिगेल वयरी मोग येता, प्रिती जाता, मागीर तांणी वर्डीक जाताची. वर्डीक जावन ಸ್ವಲ್ಪ काला नंतर अशी उलयता आसतना तो निमगिता, हांव इतले दीस तुगेला निमगी न्ही, तूं बेजार कोण घेवच्या नजा, म्हाका एक विशय सांग तुवें म्हूण. तेदण ती म्हणटा कसो निमगी म्हणटा, न्ही तूं कित्या तुगेल्या अन्नान गडी पार केल्ले म्हूण निमगिता. तेदण ती सांगता की पळय अन्नान आमकां 3 जाणांकय निमगिले अशेशी म्हाका पळयल्यार कोणाक मस्त मोगू म्हूण. तेदण हांव उलयतना अन्ना सांगलें की म्हाका जन कशी जेवणान तूं मिठा महत्व दिता की म्हाका तितले ताय तुगेल वयर मोगू म्हूण म्हणलें. ताकाची आनू कोपून घेवन म्हाका गडी पार केल्लो म्हूण म्हणटा. वयवे जायता तूं बेजार कोर नुका म्हूण सांगता. आनी हेर दीस तागेले एक सेवकाल हातान तूं एक पत्र बरोवन तिगेल्या अन्ना पेटयता की ते पत्रान कसं आसता म्हणल्यार तुमी आमगेल राज्याक जेवणा येवका म्हूण निमंत्रण आसता. जायता म्हूण सांगून घेवन ते पळोवन ताका राया खुशी जाता, तो येता हांगा हागेला आसतना येता. आसतानान तूं पुरा पळयता, सभेर बयसता, पुरा जावन आनी जेवणा वच्चें म्हणटाना मेगे आपोवन व्हरता. युवराज कसं करता ताका आपोवन घेवन वचून तागेले जेवणा बेसतना ताका प्रितीचे दुवेन सांगून आसता की मेगेलांना हे खाद्य पुरा प्रिती म्हूण सांगून घेवन रांदपानी तसले करून आसता. पुरा हाण एकेंकले वाडू सूर करता. ती सुरवे एक उपकर काण तोंडा घालून घेता, अयो हें खावचें जायना म्हूण सांगून घेवन हें करता. ताका आनीक थंय आशिल्ले आनीक उपकारी पळोवन ताका खुशी जाता, हां हें पुणी रुची आसतलें म्हूण सांगून तोंडा घालता. तेवय ताका खावचें जायना. कडेरी तो कसा करता, असो हें खावचें जायनातल्यार नाका, शीत आनी रांदय पुणी खावया म्हूण सांगून शीत रांदय घेवन खाता. तेवय ताका तोंडा घालूं जायना. ताका कोप येता. कोप येवन तो म्हणटा, तूं म्हाका जेवणाक आमंत्रण दिवन मेगेले अपमान करून मेगेले मर्याद करता म्हूण लेखलावे, तुका कितलें धैर्य म्हूण सांगून घेवन ताका जोर करूं सूर करता. तितले भितर तागेले धूव येता, म्हणल्यार हे युवराजाल बायल येता. तीन येयले कुडले तिका पळोवन हाका आश्चर्य जाता तिगेल्या अन्नाक. तूं हांगा म्हणटा. तितले भितर युवराज सांगता, जाल्लेल काणी पुरा सांगता. तेदण ताका कळटा की जेवणान तूं मीठ कितलो महत्व म्हूण सांगून घेवन मीठ नातिला आमकां कशी जेवण करूं जायना की ते चड जाल्यारूय जेवण करूं जायना. तशीची ताका तागेले धुवेले प्रिती मोग कसो म्हूण सांगून कळटा. हे काणींत आमकां कळची कसो म्हणल्यार खंयचेय विशय जाल्यारूय चड जाल्यारूय कश्ट, ते ना जाल्यारूय कश्ट, तशी जावन आमगेला कसं आसता तांतो आमी खुशी पावची पळोवका. धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777.
ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. सर्वांकाई नमस्कार. मस्त फुडले काणी ऐकूया. ते कसं म्हूण सांगला री, मस्त काला पुढे एक सन गांव आशिल्लें. त्या गांवांत एकलो गोविंद म्हूण सांगून आशिल्लो. तो कितलो बुद्ध तूं म्हूण सांगला रे, हे काणीन तुमकां कळटा. एक पण कसा जाता, तांगेल गांवांत एक कलाविद आसता. कलाविद म्हळ्यार नमुने नमुने चित्र पुरा सोडून विकत आसता. ताका कशी म्हळ्यार ताण ते दिसाक केल्लें चित्र विकून कसं ताका दुड्डू मेळटा, तांतू जीवन करता आसता. तशी तागेल जीवन चलता आसता. तेची गांवांत आनी एकलो बज्जी, बोंडा, चक्कोली, हप्पोळू पुरो करून विकतलेकलो आसता. तो महान कंजूस. कितले ताय म्हळ्यार तितले 1 रुपया सोना आसता. एक दीस कसो जाता, हे कलाविद ते तागेले हें पुरा घेवन वता, चित्र सोडा येईल पुरा घेवन वता, सांते वता, ते विकूक म्हूण राबता. सकाळ दुखून सांज ताय राबल्यार एक तागेलें चित्र विकून वचना. पोट्टाकय कसना, खाली पोट, चित्रय विकून वचनी. कसं करचें म्हणजे मातून तो येता आसता. वाटेर येता आसतना कसो जाता, हे आमगेल कंजूस वेपारी आसना हांवें तागेल आंगडी मुखार येता. थंय येता आसतना कसो जाता, ताका चक्कूल तळ्ळेल पोरंबोळ येता आसता. त्या पोरंबोळाक ताका सांगून पायना. त्या नमुने ताका पोट्टा बूक जालें ते जाणा. आमकां खंयचेय एक जाय आशिल्ले हाजे रांदपाचें पोरंबोळ येयला कशें जाता, तशी ताय जाता ताका. तो थंय राबून दुड्डू दिवन घेवच्या मेगेला दुड्डू ना. पोट भोवन खावया म्हणल्यार जायना. वचता ती कडेन हे पोरंबोळू घेवन हांव पोट भोवन घेता म्हूण सांगून घेवन थंय राबता. थंय राबून पोरंबोळ घेता आसता. तितले भितरी आमगेल व्यापारी पळयता. पळोवन कसो करता, तो येता लागीं येवन म्हणटा, ओ इत्ते हांगा राबला म्हणून. कांय ना, अशी राबिलो म्हणटा. तितले भितर नाही सांग कसं जाल्लें, कसं घेवचें म्हूण आलोचन करतास वे, चक्कूल घेव की हापोळ घेव की कसं घेवो म्हूण आलोचन वे म्हणटा. नाही तशी नाही म्हणटा. ना ओड सांग, आमगेले गी नमुने चक्कूल आसा, रागी चक्कूल आसा, तांदळा चक्कूल आसा, खंयची जाय तुका सांग म्हणटा. नाही तशी नाही सांग, काय चड मोल ना, 1 केजी 100 रुपये तितलेची म्हणटा. 1 केजी 100 रुपये वे म्हण. वय 1 केजी 100 तितलेची, चड ना बा तितलेची म्हणटा. ते जाण हाका, हां वय न्ही ते कसं म्हणल्यार म्हणटा. नाही सांग कितले केज जाय तुका म्हणे. नाही म्हाका कुल्लोचो सोडतोय म्हणतो. कलाविदान सांग कसं नाही म्हणटा. नाही आजी मेगेल खंयचें चित्र विकून वचचें न्ही, तशी जावन मेगेला दुड्डू ना. म्हाका पोटाकय कसं ना आशिल्लें, पोटा बुकय जाता आशिल्लें, पोरंबोळ येता आशिल्लें न्हय. तशी हें पोरंबोळ घेवन पुणी पोट भरया म्हूण राबील हांव. म्हाका बद चक्कूल घेवच्या ताकत ना म्हणटा. ते जाण ताका कसो जाता, कोप येता. तशें जाल्यार तूं इतले वेळ राबू न्हू मेगेले हांगा तुकून येवची तसल तळपा खाणाची पुरा पोरंबोळ घेवन पोट भरता आशिल्लें वय म्हणटा. हो आशिल विशय सांगता. ते जाण ताका आनीक कोप येवन तो कसो करता. तशें जाल्यार तूं इतले वेळ राबू न्हू कांय नातल्यार 3 केजी चक्कुलीची पोरंबोळ घेतला. तशी जावन तूं म्हाका 300 रुपये दिवकात म्हणटा. अय्यो पोरंबोळ घेतिला काही दुड्ड दिवका वे माराया म्हणटा. वय पोरंबोळ घेतिला काही दुड्ड दिवका, नुता जात म्हूण लेखलावे तये म्हणटा. ते जाण हाका कसं करचें म्हूण कळना. हो गिडगिडान रोवन निमगिता. पण मेगेला ना तूं अशी कोर नुका म्हूण. त्या पुरा जायना म्हणटा. जायता म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वेळ दी, हांव कशी पुणी करून वेवस्थीत करून हाण दिता म्हूण सांगून जायता म्हूण सांगून सोडता. हो कसं करता, थंय दुखून सीदा येवन गोविंद मळपळे तागेला येता.
येऊन ए गोविंदण्णा म्हाका एक समस्या येयला मुरे, म्हाका तुगेल सहाय जाव का म्हणटा. कसं जाल्ले म्हण निमगीता. पळय अशें जाल्ले, हांव अशें येता आसतना अशी पुरो जाल्ले म्हूण विशय सांगता. तेदण ताका वय जायत तूं एक काम करी, त्या अंगडीच्याला वचून सांग की भाई दनपारां तूं इतले वेळाक गोविंदण्णा मेळकाक येयी, हांव दिवका जाल्यार दुड्डू तो दिता म्हूण सांगला म्हूण. जायत गोविंदण्णा म्हूण सांगून घेवन वो येता. वापस येवन ते कंजूस अंगडीचेच पळय तागेला येता. येवन सांगता की पळय हांव गोविंदण्णा लागीं सहाय नेमगुचो चमकलेलो. ताण म्हणला की हांव दिवका जाल्यार दुड्डू तो दिता कई, तूं भाय दनपार तागेल्या घराला वचूका कई म्हूण. तेदण जायत म्हूण सांगून घेवन तो कसो करता, ओपून घेता. आनी हेर दीस दनपारां ताण सांगिल्ले वेळेचेर गोविंदण्णाल घराला येता. तेची वेळाक हो कलाविदूय येता. येवन थंय रब्बिल तेदणा गोविंदण्णा निमगीता. वय रे तुगेल्या अंगडीन तूं चक्कुली तळटना ताजी पोरंबळ येयला रे, ताकाय दुड्ड दिवका काय वय रे म्हूण घेवन. वय गोविंदण्णा न्हू ताज्यात तुवें चक्कुल तळून काणात वे आमी, चकलीक पुरो तितलो पुरो सामान पुरो हाडून हांवें नावे आमकां खर्चो, चक्कुल घेतल्यार वय त्या वय घेना बरी पोरंबळ घेवन पोट भरची म्हळ्यार कसो तें म्हूण म्हणटा. हो वय नवे तूं सांगचें. हां जायत तशें जाल्यार एक काम करया, तुका चकली दुड्ड न्हू जेवकात, पोरंबळ्याचे दुड्ड नवे, चकलीच न्हय नवे. नाही चक्कुल घे न्ही नवे, पोरंबळ घेतली ताजी दुड्ड दिला पुरो. हां जायत तूं हांगा मागीर लागीं यो म्हणटा. हाका खुशी जाता. हो आतां म्हाका दुड्ड मेळटा म्हूण सांगून घेवन हो कसो करता, दुड्ड लावन वचून तागे लागीं राबता. लागीं राबील कुडले हो कसो करता, तागेले शर्टा चिल्ला भितर हात घालून आशिल्ले चिल्लर हल्लोच्या सूर करता. गण 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 सावंड येता. आयल कुडले हो हात दिता म्हूण राखता आसतना गोविंदण्णा म्हणटा, जाल्ले तुगेलें दुड्ड दिल्लें वचत तूं म्हूण. ताका आश्चर्य जाता. खंय तूं दुड्ड दी न्ही म्हाका, आनी तूं चक्कुल दिला हांवें तुका दुड्ड दिवच्याक म्हणटा. म्हळ्यार म्हणटा तूं चक्कुल दी न्ही, चक्कुलीचे पोरंबळ्याक दुड्ड निमगिलेले, हांवें तशीची दुड्ड दी न्ही, दुड्ड आसलें ताजी शब्द येयले नवे पुरो तेची दुड्ड दिला म्हूण लेकून वची तुवें म्हूण सांगता. हागेल बुद्दोंत गाय पळोवन ताका कसो करचें म्हूण कळना तिलतो न्हू तो वता. हो कलाविद ताका धन्यवाद सांगून वता. हे काणींत आमकां कसं कळटा, आमी केदणाकय अबलाशी करूं नज म्हूण सांगून घेवन, पापाच्या हांकां बाद दिवच्या नज म्हूण सांगून. धन्यवाद.